पर्वरी तांत्रिक शिक्षण संचालनालयान काडिल्ल्या रिक्त पदांच्या मुलाखती खातीर निमाण्या वर्साच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनी अर्ज केल्लो. मात गोंय विद्यापीठाचो निकाल जाहीर जावंक नाशिल्ल्यान ह्या विद्यार्थ्यांक मुलाखत दिवपाक मेळ्ळी ना. गोंय विद्यापीठान थारायल्ले तारखे उपरांत लेगीत निकाल जाहीर केलो ना. तशेंच निकाल बेगीन जाहीर न जावपाची वेगवेगळी कारणां विद्यापीठ दीत आसा. ताका लागून विद्यार्थ्यांचें बरेच लुकसाण जाल्ल्यान विद्यापीठान बेगोबेग निकाल जाहीर करचो अशी तिडक गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचे सचिव सुदीप नाईक हांणी उक्तायला. हांगासर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन हांगासर जे जॉब खातीर वेकन्सीज क्रिएट जाल्ले त्या खातीर आमी हांगासर आमी इंटरव्यू दिवपाक गेल्ले. ऑलरेडी जो आसा आमचो पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्टुडंट जे आसा तेंच्यांनी हांगासर अप्लाय केल्ले, बट तांकां हांगासर सांगलें की तुमी इनएलिजिबल आनी तुमी भायर सरा. हाजो रिजन असो आसा की युनिवर्सिटी जो आसा तेंच्यांनी आमचो पोस्ट ग्रॅज्युएशन रिजल्ट अजून डिक्लेअर केल्लो ना. तेंच्यांनी डेट अनावन्स केल्ली, जो सर्क्युलर आसा तेचेर डेट आहली 3 जून. त्याच्यानंतर परत ते म्हणटा की तेंच्यांनी रिवायज केली आनी 25 जून अशी डेट आयली, पण अजून मेरेन जो आसा तेंच्यांनी रिजल्ट डिक्लेअर केलो ना. आमी जेन्ना युनिवर्सिटीक मेळपाक गेले, आमचो रिजल्ट केन्ना ते विचारपाक गेले तेन्ना ते म्हणपाक लागले की तेंचो प्रिंटर जो आसा एक्झामिनेशन सेक्शनाचो तो प्रिंटर आसा, तेंचो रिजल्ट प्रिंट करपाक तो प्रिंटर ते मोडलेले आसा म्हणटा. अशें आमकां प्रत्येक फावटी डिफरंट रिजन दिवन आमकां आमचो रिजल्ट आसा तो एवरी टायम डिले जाता. आयज हांगासर जेन्ना भुरगीं येयली आनी तेंच्यांनी अप्लाय केलें, तांकां अशें सांगलें की तुमचो रिजल्ट ना तुमच्या हातीन, सो तुमी हांगासर इंटरव्यू अटेंड करपाक शकना, तुमकां चला म्हटलें. अशें आसतना थोड्या कॉलेजींक युनिवर्सिटी म्हणटा की तेंच्यांनी रिजल्ट ऑलरेडी दिल्लो आसा, तेंचो रिजल्ट डिक्लेअर केल्लो आसा. अशें खंय ना खंय आमकां दिसता की हें डिस्क्रिमिनेशन आसा. थोड्या भुरग्यांक रिजल्ट दिता तांकां अप्लाय करपाक मेळटा. आमी तेंच्याकून थोडे स्टुडंट्स आसतले हांगासर तेंच्याकून मार्क्स जास्त आसतले, ते जास्त एलिजिबल आसतले, पण खंय तरी एका युनिवर्सिटीच्या हांगासर गैरवेव्हारा खातीर आमच्या मदीं डिस्क्रिमिनेशन अशें जाल्ल्या भशेन आमकां दिसता. ह्या सगळ्या हेच्या खातीर म्हाका दिसता युनिवर्सिटी कारणीभूत आसा आनी युनिवर्सिटीन बेगींतल्या बेगीन जो आसा रिजल्ट डिक्लेअर करपाक जाय आनी जो गैरवेव्हार भुरग्यांच्या मदीं डिस्क्रिमिनेशन जाल्लो आसा तेजें न्याय आमकां मेळपाक जाय.